नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकराचो येवकार. खबरो विस्तारा. हायकोर्टाच्या जुईजांकडच्यान पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचें इन्स्पेक्शन. स्मार्ट सिटी एमडी संजितान जुईजांक कामा विशीं म्हायती दिली. नितळ कामाचो दाखलो. तुमी इन्स्पेक्शनाक येता म्हूण सगळें नितळ केलां, उदक मारलां. कांय लोक थेट जुईजां कडेन पावले. फाल्यां स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या प्रदुशणा आड याचिकांचेर सुनावणी. हायकोर्टाच्या जुईजांकडच्यान पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचे इन्स्पेक्शन जालें. स्मार्ट सिटी एमडी संजितान तांकां कामा विशीं म्हायती दिली. जुईज येता म्हणून नितळ केला, उदक मारला. पणजेकार थेट जुईजा मेरेन. टोटली मिसमॅनेज आणि हांगा सगळे जंक्शन बंद केले, पार्ट बाय पार्ट करपाक जातालें हांचे. आय एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, बट आय कॅन टेल यू दिस could have been done in a very nice. Today they have cleaned good water, but so many days it was full of dust and many people had a asthmatic attack. 2 दीस जाले उदक मारतात. ताचे पयलीं धुल्लच धुल्ल. सीसीटीव्ही तपासल्यार काम कशें चलता तें कळटलें. ह्या रोडाचेर उदक स्प्रे करता, धूळ उडना म्हणून ताणी स्टेटमेंट केला कोर्टान. वेरएज विच इज हॅपनिंग ओवर हियर. हांगा पळयला तुमी फक्त 2 दीस जाले उदक मारता, कोण हांगा उदक मारना. आनी ताका प्रूफ आसा. इज अ सीसीटीव्ही कॅमेराज इन दीस एरिया. नो वॉटर हॅज बींग स्प्रेड ओवर हियर. दीज आर ऑल फॉल्स क्लेम्स विच आर बींग मेड बाय द ऑफिशियल्स. सो वन्स अगेन आमी पणजेकारांनी रिक्वेस्ट केला तांकां की तुमी आतां कितें तरी ऑफिसरांक सांगात, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनाक बोर्डाक सांगात की दे हॅव टू डू इट एज पर द डेडलायन्स. आतां म्हाका ऑनरेबल जज म्हणटाले की तांणी सांगलां की बाय 31st मे दे वील कंप्लीट. सो माय ओनली रिक्वेस्ट टू हिम दॅट सर, इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर देम टू कंप्लीट जाल्यार तुमी म्हणलें कोर्टान कॅपिटल पनिशमेंटाचो ताका ऑर्डर दिवची. सर तुमचे कडेन जर जमना, लेट शूड बी कॅपिटल पनिशमेंट फॉर द पीपल हू आर रिस्पॉन्सिबल. हे प्रत्येकाक कळूनी जबाबदारी घेवनी. आमी हांगा 2 वर्सां जाले सफर जाता, कोणाक पडलेला ना. रस्त्यार उदक मारून उदक गटारांनी. पणजेकारांक हुस्को. फाल्यां कोर्टान सुनावणी. More, there is something alarming. What people were talking is that they have sprayed the water and they have pushed the mud into the gutters which are affected. So I don't know now. So let us see how the judge reacts. A lot of people have been very annoyed. Even the judges were quite annoyed when they saw the strike between what do you call it, Sheetal Hotel till here. So let's see. Tomorrow is the hearing. Let us hope what happens in there. मजगती स्मार्ट सिटी एमडी संजीत म्हणटा सगळ्यांच्या सुचोवण्यांक येवकार. शेड्युला प्रमाण सगळें जालां. आमचो पॉयंट ऑफ व्यू जो आहा तो आमी कोर्टाक फुड्यान मांडला. तांणी सुद्दां पळयला. लोकल्सांनी सुद्दां हांगा येयले, सजेशन दिले. ऑल सजेशन्स आर वेलकम. वी आर वर्किंग विथ एवरीबडी. सर इट इज नॉट ओनली दॅट द सजेशन्स कम टुडे. सजेशन्स हॅव बीन पोरिंग इन. वी हॅव बीन वर्किंग अलॉंग विथ द सजेशन्स. सर अशें एलिगेशन जालां की संडे काम बंद आसलें म्हणून. संडेचे वर्कर्स. आय हॅव नो कमेंट्स. यू treat your allegations at your level. I have no comments. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तरेक श्रीपाद नायका आड बरो उमेदवार नाशिल्ल्यान तो 5 फावट जिखलो. हे फावट आरजीच पर्याय. आरजीचो उत्तर गोंय उमेदवार मनोज परब हेड ऑन. इंडिया आघाडी बरोबर वचूना तें खंय सारकेंच. म्हादय, नोकऱ्यो, गोंयचे जमनीचे इशू आरजीच्या जाहीरनाम्यांत आसतले. उत्तरेंत बीजेपी आरजीची फायट. दक्षिणेंत काँग्रेसय आसा. आरजीची हे खेपे चॅलेंज. उत्तर गोंय हो आतां ट्रेडिशनली म्हणपाक शकना, पूण फाटली 2 दशकां 25 वर्सां हो बीजेपीचो बालेकिल्लो आसा. आज ह्या बालेकिल्ल्या भितर तुमी प्रचार करतात. तुमी जेन्ना फिल्डार हें करतात तुमकां रिस्पॉन्स कसो येता? इतले वर्सां हो बाले किल्ला जाला तेजे रिजन काँग्रेस. आयत्या टायमाचेर तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात, नाजाल्यार सावथाचो कॅन्डिडेट काडून नॉर्थान दवरतले, नाजाल्यार आनी कितें फिक्सिंग करतले आनी तुमी कॅन्डिडेट दवरतले जाल्यार तो श्रीपाद नायक जिखतलोच, बीजेपी जिखतली. तेका टार्गेट करपाक फेल जाला. नाजाल्यार आपूण कशें बरें आसा हें दाखोवपाक ते टोटल फेलियर जाल्यार. दॅट इज वाय हे 25 वर्सां ते येत आसा. आरजीपीन स्वतंत्र वेंचणूक लडोवची काय हे इंडी अलायन्साक जॉईन जावचे. आज जेन्ना तुमी ही परिस्थिती पळयतात बरें जालें दिसता आमी जॉईन जाल्ला. आमकांच न्हू, सगळ्या गोंयकारांक दिसता की बरें जालें आमी वचोंक ना म्हणून. कित्याक जे लोक आमकां सांगताले
की तुम्ही एक सीट सोडपाक जाय आसलें नाल्यार अलायन्स करपाक जाय आसलें हे ते गजाली सांगताले पळय आयज तेच लोक आमकां फोन करून सांगता की बाबा तुमी आमचें आयकोंक ना हे खूब बरें केलें. जनरली श्रीपाद भाऊ तशें एग्रेसीव जायना. तुमचो विशय आयलो आनी ते एग्रेसीव जाले. तूं श्रीपाद भाऊ कितें शिकयता आनी कित्याक शिकयता आनी तो म्हणटा की तुका अधिकार कित्याक म्हणून शिकोवपाचो. आतां जो मॅनिफेस्टो तयार करता बीजेपी सांगता की आमी लोकांचे सजेशन घेतले कितले 50,000 सजेशन टार्गेट दवरला. ते सजेशन्स कोणा कडल्यान घेतले तेंच्यांनी घातला की तो पंचूच आसपाक जाय सरपंचूच आसपाक जाय म्हणून. जाल्यार तुका सूचनाय परत ना शिकलेलो मनीसूच करतलो पंच सरपंच नासलेलोच करतलो. हांव तेतूंतलो एक. तुमचो मॅनिफेस्टो कितें. म्हाजो एक इम्पॉर्टंट विशय आसा आमचो. सेकंड इज आमचे जॉब्स जे युथाचे. मागीर आमची लँड. मागीर आमची गोंयची आयडेंटिटी. गोंयकार स्वयंपूर्ण म्हणून जे दाखयता जे स्वयंपूर्ण ना हें आमकां थंय वचून पार्लिमेंटान दाखोवपाक जाय आनी तेजेर सोल्युशन हाडपाक जाय. दक्षिणेक तुमचेर वोट स्प्लिटर जाल्ल्याचो आरोप जाता. जशें एल्वीस गोम्स उलयला नाजाल्यार गिरीश उलयला तेच्या वयल्यान हेंच कळटा की काँग्रेसचो कॅन्डिडेट बीजेपी डिक्लेअर करतली. काँग्रेसचो कोणाक दवरल्यार कोण पल्लवी डेंपोक जिखपाक हेल्प जातली होय सर्वे आसतलो आनी तो सर्वे जेन्ना कंप्लीट जातलो तेन्ना अमित पाडकर फोन आपलो चालू करतलो आनी तेन्ना काँग्रेस कॅन्डिडेट डिक्लेअर जो लोवेस्ट आसतलो तो कॅन्डिडेट आसतलो आनी ते बीजेपी ठरयतली. बीजेपी म्हणजे बीजेपी ठरयतली आनी अमित पाडकर फोन चालू करून डिक्लेअर करतो. डू यू थिंक की हो जो ओवर रिलायन्स ऑन सालसेत आसा दॅट नीड्स टू चेंज. सालसेटीचेर फोकस हो आमचो नॉर्मल आसा तितलोच आसा बट त्याच्या भायर ज्या जाग्याचेर हिंदू लोकेलिटीज आसा आनी हिंदू वोटर्स आसा जे बीजेपीक आयज बीजेपी तांकां टार्गेट करता त्या वोटरांक कडेन पावोन आमच्या कडेन ते कशे हाडटले हाचो प्रयत्न आमचो चालू आहा. काँग्रेस क्रिस्तांवांची बीजेपी हिंदूंची हे लोकांक कळलें आहा. ते आतां जे दोनूय वोटर जा पळय वाजून फायनली अरिजीत कडेन येतले. वॉट इज युअर टार्गेट ह्या इलेक्शनाक. ओके जिखपाची टार्गेट आहा हें सगळे जाण म्हणटात ते बरें आहा. वॉट इज युअर वोट शेअर टार्गेट. नॉर्थान आमी चिंतता की ही जी फायट आसा ही आरजी आनी बीजेपीच्या मदीं जातली. सावथाक दॅट वील बी अ ट्रायंगुलर फायट. लिकर गेट प्रकरणात धरिल्लो दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक तिहार जेलींत घालो. ताका 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी पडल्या. फाटले 11 दीस तो ईडीचे कस्टडींत आशिल्लो. मजगती केजरीवालान जेलींत भगवत गीता रामायण आनी हाव प्रायम मिनिस्टर्स डिसायड ही 3 पुस्तकां व्हरपाक दियात म्हणून मागलां. लिकर पॉलिसीच्या प्रकरणात दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक 22 तारखेर ईडीन उखल्लो. ईडीन धाडिल्ल्या समन्साक केजरीवाल किक्रोत करतालो. केजरीवालाक उखल्ल्या उपरांत दिल्ली कोर्टान ताका 6 दिसांची ईडी कस्टडी दिली. ते उपरांत परत 28 तारखेर 4 दिसांची कस्टडी वाडयली. आज केजरीवालाक कोर्टा मुखार उबो केल्लो. ईडीन सध्या ताची कस्टडीची गरज ना म्हूण सांगलें. कोर्टान ताका 15 एप्रील मेरेन न्यायालयीन बंदखण फरमायल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीन कोणाकूय उमेदवारी दिवं इंडिया अलायन्स बरोबर रावतले. आपाचो आमदार वेन्झी विएगस प्रुडंटा कडेन उलयलो. काँग्रेसीचो उमेदवार जाहीर करूंक टायम काडटात मात इंडिया अलायन्साच्या नांवान खंय प्रचार सुरू जाला. बहुजन आनी अल्पसंख्यांक दोगांकय बरोबर घेवन वचपी उमेदवार खंय काँग्रेसीन दिवचो. आज आमी ऑलरेडी कॅम्पेन कॉमेस केल्ली आहा. आय हॅव ऑलरेडी किक्ड ऑफ द कॅम्पेन इंडिया एअरलायन्सा नांवाचेर आनी वी हॅव मेड इट व्हेरी क्लियर की आज इंडिया एअरलायन्साचेर आमचे पार्टनर येस डेफिनेटली डिले करीत आहे आनी डिले करताय म्हणून आमी कॅम्पेन कॉमेस केली. बट नेव्हरदलेस द फेस वील कम. हुएवर इज द फेस वी ऑल एज इंडिया एअरलायन्स पार्टनर्स वील एक्सेप्ट आनी वी हॅव नो से इन ऑफिस वेदर वी लायक ओ नो लायक. कोण म्हणटा युरिया लामा बसता, कोण म्हणटा गिरीश बसता, कोण म्हणटा कॅप्टन विर्यात बसता, कोण म्हणटा अमित पाटकर बसता. सो तेमगे कोणाक फेस दिवपा जाय तेमगे स्ट्रॅटेजी ते जाणाय. एज लॉंग एज वी नीड अ गुड फेस, वी नीड अ डायनेमिक फेस and we need a face who will able to pull out votes from Ponda, Sange, Kankon, who has got personal connect with the people there. Because Congress vote जो आहा, APA vote आहा, TMC vote आहा, एर सगळे जे अलायन्स पार्टनरांगे आपल्यागे वोट आहा तो येतलोच, कोणाकूय बसयलो येतलो. पूण तेजे भायर ही आमगे वोट शेअरा भायर तू पर्सनल कनेक्शन आसपा जाय. हे जाग्यांनी आमगे सालसेता जो मायनॉरिटी कम्युनिटी आहा तेमको वोट येतलोच आमकां. पूण जी मेजॉरिटी कम्युनिटीक जो वोट येवपा जाय तेका पर्सनल कनेक्टूय आसपाक गरज आसा. सो हे सगळें चिंतून म्हाका जाता म्हणून जाल्यार फेस मुखार काडपाक गरज आहा. वी हॅव स्टार्टेड द कॅम्पेन ऑन सॅटर्डे. वी वील कंटिन्यू द कॅम्पेन टुडे ऑल्सो. आजूय आमी सांजचा वचपा जाय. सो फॉर अस that news of me, Vijay, Cruz meeting has never happened. We have never done that. कितें meeting आहा जाल्यार बरोबर कोतले सगळे अलायन्स पार्टनर्स बरोबर रावन कोतले.
गोवा बोर्डाच्या 10वीची परीक्षा सुरू. परीक्षा 24 एप्रिल मेरेन चलतली. 31 सेंटरांनी परीक्षा चलता. 19,573 भुरगीं परीक्षेक बसल्यात. पोरूं 10वीचे परीक्षेक 20,476 भुरगीं बशिल्लीं. Today is a very important day for the Goa board exams that commenced from today, and we have our school as one of the centers, that is Holy Spirit Institute Margao. We have 200 students who are answering at the center, and we have placed 25 students in the block, so that covers our 200 students, and there are 8 blocks altogether. We have made arrangements also for some children who may fall sick, so we have arranged it with the hospital, with the district of the hospital, so that the children also, if they have any emergency, can be contacted. Secondly, we also have a security, a police constable who is there manning the examination. All arrangements are made. Everything is well organized, and I wish my students all the very best. And also the students who are answering from the other schools in my center, all the very best. When the exams will get over? The exams will start, that is today, on the 1st of April, and they will go up to the 23rd of April 2024. कंबोडियात नोकरेचे हांयस दाखोवन आंतरराष्ट्रीय गुन्यांवकारांनी वेठ बिगारीक लायिल्ल्या 5,000 वयर भारतीयांचेर भारतांत ऑनलायन फ्रॉडां करूंक सक्ती. फाटल्या 6 म्हयन्यांत सुमार 500 कोटी रुपयांची ऑनलायन फ्रॉडां कंबोडियांतल्यान भारतांत जाल्यात. कंबोडिया आनी भारत सरकारान हाची दखल घेतल्या. आळाबंद हाडूंक दोनूय सरकार एकठांय वावुरतात. आरोपी बरोबर फोटो काडपाच्या प्रकारान हायकोर्टाच्या निर्देशाचो अपमान जाला म्हूण हायकोर्टाची स्वेच्छा दखल. पोलीस ऑफिसर आरोपी बरोबर फोटो काडटात हो प्रकार बरोबर न्ही म्हूण हायकोर्टान 2019 ऑर्द दिल्ली. आरोपी बरोबर फोटो काडपी पोलीस ऑफिसरांक नोटीशी धाडल्यात. केस 15 एप्रिलाक. See, High Court has taken this suo motu contempt proceedings against the police officers who pose themselves before the accused, take photographs, and those photographs are published in the newspaper. In fact, there is a direction or a judgment of the High Court long time back, about 3 or 4 years back, where the High Court has completely banned this type of publications of newspaper photographs showing the accused and the police officer standing and posing. That has been banned by the High Court. Despite this, it appears that several photographs are published in the newspaper, and the recent one is of one lady who was supposed to be a person who left a child, I think, wherever it is. But that is, I think, the reason why the High Court has taken cognizance of it. And now the High Court has issued notices to certain police officers who are actually involved in these photographs and who are seen to be involved, or rather seen posing themselves in this photograph. So the High Court has taken a serious note of it, and the notice has been issued, contempt notice has been issued to these particular officers, and they will have to face the contempt proceedings. दिव्यांग जन सबलीकरण खात्याचे कामकाज आज सावन सुरू. परवरे नवे मार्केटाचे बी बिल्डिंगेचे 3ऱ्या माळ्यार कचेरी. मेघना शेटगांवकार खात्याची संचालक. विनायक च्यारी डेप्युटी. दिव्यांगां खातीर खासा खातें. फाटीं सरकारान अनावन्स केल्लें की जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा तेजो वेगळो एक डिपार्टमेंट आशिल्लो, कारण हेजे सगळे जे वर्कींग आशिल्ले ते पयलीं सोशल वेलफेरा अंडर आशिल्ले, पूण मागीर सरकारान एक डिसिजन घेतलो की पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा तेंचो वेगळो एक डिपार्टमेंट जावचो, आनी तांच्यांनी तारीख थारायल्ली की 1 एप्रिला सावन हें जें डिपार्टमेंट आसा तेजे जे कामगिरी आसा, तेजे जे काम आसा ते चालू जातलें म्हणून. आनी आयज 1 एप्रील 2024 हे जे डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज जे डिपार्टमेंट आसा ते आयच्यान तेजें वर्कींग चालू जाता. आनी परवरे जो न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा तेज्या बी बिल्डिंगेच्या 3rd फ्लोराचेर ह्या डिपार्टमेंटाचें जे ऑफिस आसा तें हांगासर सेटअप जालां आनी तेजें वर्कींग आयच्यान चालू जालां. ह्या डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर म्हणून मेघना शेटगांवकर, तशेंच डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून विनायक च्यारी हेंची नियुक्ती आसा. धारबांदोडेचो सरपंच MGP कार्यकर्तो बालाजी गांवस BJPंत गेलो. फाटल्या विधानसभेचे वेंचणुकेंत तो MGPक सावड्ड्या मतदारसंघात उबो राविल्लो.
बीजेपीचे फोंडे भोंवणे वेळार बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन ताका बीजेपींत एंट्री दिली. आयचें राजकारण पळयल्यार तातूंत ना तेच बरें. पयशांचो खेळ. कळंगुटेचो आदलो आमदार आदलो सभापती तोमाजीन कार्दोज उलयलो. तो सध्या लिखाणांत बिजी. ताची 32 साहित्य पुस्तकां, कातारांची 700 पुस्तकां आयल्यात. 52 तियात्रां. वेंचणुकेचें वारें व्हांवतना आदल्या आमदारां बरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज. Five terms I was the सरपंच ऑफ कांदोली आणि त्या उपरांत म्हाका काँग्रेस पक्षान तिकेट दिली कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीची आणि हांव ती जिखलो आनी MLA जालो. आणि त्याच वर्सा म्हाका स्पीकर म्हूण गोंयचे विधानसभेचो सभापती म्हूण निवडून दिलो आणि 5 वर्सां हांवें तें कार्य चलयलें. ते जाल्या उपरांत हांव जेन्ना इलेक्शनाक रावलो परतून तेन्ना हांव 350 वोटांनी हारलो आनी तेन्ना हांवें परतून पॉलिटिक्स सोडली आनी हांव परतून इस्कॉलान हेड मास्टर कसो शिकोवपाक आयलो. हांव रिटायर जाल्या उपरांत हांवें बरपावळीचें खूब काम केलें. सुमार 32 पुस्तकां म्हाजी भायर सरलेलीं आसा. अजून पर्यंत हांवें सुमार 53 तियात्र बरयल्ले आसा. ते माचयेर हाडलेले आसा. कांय तितूंतले पुस्तक रुपानूय छापलेले आसा. हांव गावपी. हांवें सुमार 600-700 कांतारां घडून गायलेली आसा. दुसऱ्यांकूय दिलेली आसा. तांचेंय पुस्तक छापून हांवें प्रिंट करून दवरलेलें आसा. युनायटेड गोवन्स पक्ष जेन्ना काँग्रेसान विलीन जालो तेन्ना आमी काँग्रेसमॅन. तो पर्यंत आजून पर्यंत काँग्रेसमॅनूच. आनी आजून पर्यंत म्हजी सिंपथी काँग्रेस पक्षाक आसा. इतल्याच कारणाक लागून तो पक्ष सेक्युलर आसा. सद्याचें पॉलिटिक्स जें हांव पळयतां ते नदरेन म्हाका जाल्यार दिसता हांव ह्या पॉलिटिक्सीन ना तो अदीक बरो. कित्याक आयचें पॉलिटिक्स आनी आदलें पॉलिटिक्स खूब वेगळें आसा. त्या काळार दुडवांनी सगळेंच चलनासलें. आयज सगळें दुडवांनी. सुरंगांचो सिजन सुरू. सुरंगाच्यो फांत्यो वळीसर घेवंक लोकांची गर्दी. थळावे फुलकार माड्डोळ प्रिय रस्त्यार विकूंक बसतात. 40 रुपयांनी वळीसर. अंदू खंय भरपूर फुलां. सुरंगाचे पयलीं कळे काडून मागीर हातान फुलोवचे पडटात. खासा रिपोर्ट. कितें म्हणटा रे तांकां? फक्त ती गरमीन जाता. आनी 8 दीस मेळटा ती मागीर सुकली. आनी ती केन्ना काडपाची आसता? सकाळी काय सांजची? काळ आनी ती फुलोन काडटा काय फुलची बी काडटा? फुलच्यो बी सूर्य उगवलो मागीर उरतात. फुल्ले आतां आमी मातशे पोंगे काडलेले. आनी पयलीं पोंगे काडचे पडटा. तेजी स्पेशलिटी कितें? ते आतां म्हाका एकलो सांगतालो असले हे फुलाचे पट्ट न्हू हे धवे ते मेडिसीन करपाक ते आतां एकल्यान सांगलो म्हाका. पुनून दवरी सांगले? पुनून दवर सांगलो. पूण आतां ही सुरंगाची फूल खूब कमी दिसता. झाडां बी चडपा जाय रे वयर. आतां कोण चडना वयर. कोण चडटा झाडार? आतां भुरगे झाडार चडटा. पयलीं जाणटेल्यांनी चडटाले आनी कितेंय काडटाले पयसो करताले. पूण पयलीं ती सकाळी सांजे दोनूय टायम काडटाली न्ही? सांजचे काडप ते सांजचे कळ्ळे मरे. मागीर तेंचें काम आसता. आं भोसले काडप ते मागीर बरे वास बीन येना.
असले सांजचे मोठे मातशे मोठो जालो की ना तो काडप आनी मागीर तेजे आनी उगडून मागीर तेका फुलोवप ते आमी करिना आमी डायरेक्ट ते फुललेले काडटा कित्याचे कुतपा सुताचे काय ना सुतार देवा घालिना दोर दोरार केळीचो झाड दोरतो दारार गुतपाचे आनी वार्षिक विकता काऊन विकता आमी पयलीं अशें घेवन येनासले आतां लोकांक घरा कडेन कोण अशी बसतान वाटेर तांकां दिताली आनी ते हाफ रेटीन आतां 50 वयता न्हू ती 30 बीन घेता आमचे कडल्यान ती मागीर 50 विकता 60 70 आतां आमी तर 40 दिली ती 70 विकता 50 विकली जाल्यार अशें ही आशिल्ली सकाळची अपडेट परत रोखडेच मेळया प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर प्रुडंट प्लस ॲप फेसबुक पॉडकास्ट टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं